नमस्कार, हांव सरिता कोन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया कणगाचे घोस। हे हांवें कणगां उकडून घेतल्या। कणगां उकडटा आसतना हातून हांवें मीठ घातिल्लें। कणगां शिजोवपाक कुकराची हांवें एक शिटी काडून घेतली। आनी पळयात, कणगां अशी शिजपाक जाय, खूब शिजपाक जायना। ही पळयात, भितर पर्यंत अशी बरी शिजपाक जाय। ही कणगां आतां आमकां सोलून घेवपाक जाय। कणगां अशी सोलून घेवपाक जाय। ही कणगां आतां आमकां वांटून घेवपाक जाय। सोलून घेतिल्ली कणगां अशी हांव किसून घेता। किसून घेतल्यानंतर तातूंतली ही सुतां, ही किसरां सगळी काडून घेवपाक जाय। हो चोथो काडून घेवपाक जाय। कणगां हांवें अशी बरी किसून घेतली। ही हांवें बारीक शेवाची जाळी घेतल्या। कणगां बारीक करून घेतल्या ती हातून भरून घेवया। ही हांवें परात घेतल्या। परातीक हांवें थोडेशें तेल लायलां। हाजेर आमी घोस घालून घेवया। अशें आमकां कणगाचे घोस घालून घेवपाक जाय। आतां हे वतान दवरून सुकोवन घेवपाक जाय। हे हांवें कणगाचे घोस सुकोवन घेतले। हे पळयात, अशें करून हांवें सुकोवन घेतले। हे घोस सुकोवपाक म्हाका 2 दीस लागले। 2 दिसांनी बरे वेवस्थीत सुकले। हे पळयात, अशें सुकोवन घेवपाक जाय। हे घोस आतां फ्राय करून घेवपाक जाय। कायलीन तेल घालून तेल हांवें तापत दवरलां। तेल पयलीं बरें तापपाक दिवपाक जाय। तेल तापल्यानंतर गॅसाची फ्लेम मिडियम करपाक जाय। हे कणगाचे घोस आतां फ्राय करून घेवया। तेलान घातल्यानंतर रोकडे काडपाक जाय, नाजाल्यार करपता। आनी पळयात, अशें फ्राय करून घेवपाक जाय। कणगाचे घोस हांवें अशें तळून घेतले, फ्राय करून घेतले। कणगाचे घोस फ्राय करून जाल्यानंतर ताजेर थोडीशी साकर घालपाक जाय। अशी साकर घालून खावपाक जाय। कणगाचे घोस खावपाक खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।